ज्या गोंयांतल्या लॉन्चिंग कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आसात आमच्या पार्टीचे EDCचे चेअरमॅन श्री सदानंद शेट तानवडे, KTCचे चेअरमॅन उल्हास नायक तुयेकर, ज्यांनी ही एजन्सी घेतल्या श्री दामोदर नाईक, त्याच बरोबर MD ऑफ द फ्युअल बडी श्री गौतम मल्होत्रा आणि CEO ऑफ द फ्युअल बडी नीरज गुप्ता. व्यासपीठाचेर अजून आसात बाब दामोदर शिरोडकर, मडगांवचे नगराध्यक्ष, नरेंद्र सावयकर, NRI कमिशन आणि आमचो नितीन कुंकळीकर. समोर आशिल्ले वेगवेगळ्या पेट्रोल पंप्सचे ओनर आणि फ्रॉम बिझनेस लिडर फ्रॉम द बिझनेस कम्युनिटी. सगळ्यात पयली फ्युअल बडी ह्या कंपनीचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता, कॉंग्रॅच्युलेट करता. तांच्यांनी ही फ्युअल बडी डोर स्टेप फ्युअल डिलिव्हरी गोंयांत लॉन्च केली. जेणे करून गोंयांत लॉन्च करता आसतना म्हणजे म्हाका दिसता फ्युअल बडी लॉन्च जाल्यार फाटली 1.5 ते 2 वर्सां जालीं की भारतांत वेगवेगळे कडेन ॲप बेज ताका डिजिटली फ्युअल जाय ते वेगवेगळे कडेन दिताले, पण गोंयांत अजून लॉन्च करूंक नाशिल्ली. आणि दामूचें अभिनंदन करता की तेणी गोंयांत जाता तितके बेगीन हांगासर लॉन्च केली. ह्यो 2-3 गजालीचो विशेश करून जो फायदो जातलो, एक म्हणजे एक्युरेसी आनी एडल्ट्रेशन जावचें ना. आमी पळयता की आयजूय खूब मोठ्या प्रमाणात की लोकांक फ्युअल डिलिव्हरी जाय आसता. वेगवेगळ्यो शिपींग इंडस्ट्रीज आसतले, हॉटेल इंडस्ट्रीज आसतले किंवा पर्टिक्युलरली इन इंडस्ट्रीज रिलेटेड तांकां स्टोर करपाची म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणात स्टोर करताले. एक्चुली स्टोर करप होय बी तसो हेजार्डस म्हणजे डिझल पेट्रोल हे स्टोर करून दवरप वीच इज अ डेंजर अगेन. त्या खातीर हाज्या फुडें गोंयांतल्या खंयच्याच इंडस्ट्रीजाक स्टोर करून दवरपाची गरज ना. ऑन सिंगल फोन कॉल किंवा सिंगल ॲप मेसेज म्हाका दिसता दामू टायमार पावयतलो मरे डायरेक्टली. म्हणजे ताका मेसेज आयल्या उपरांत विदीन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम डिलिव्हरी जी आसा ही तांच्या पर्टिक्युलरली कंपनी शिपाचेर किंवा तांकां ज्या जाग्यार जाय त्या जाग्याचेर पेट्रोल आनी डिझल ह्यो दोनूय गजाली ते इजिली पावोवपाक शकतले. त्या खातीर आनी हितूर वीच इज एन अगेन तांच्यांनी सांगलां त्या प्रमाणे एक्युरेसी आनी एडल्ट्रेशन जावचें ना हाजीय चिंता आनी वीच इज एन कंपनी एप्रूव्ड म्हणटा तशें तांच्यांनी खरोखरूच हांव तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. इवन दो बीग स्केलीन इट इज नॉट ओन्ली तांच्यांनी फ्युअल बडी जे समोर दवरल्या इन बीग स्केल दे यूज फॉर द टँकर्स, द स्मॉल टँकर्स जे आसा ते स्मॉल टँकरूय बी ते हाज्या खातीर सगळे कडेन वापरतले, जे दुसऱ्या स्टेटींनी ते वापरतात. आणि अशा पद्दतीन म्हणजे हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर सदोदीत डिजिटलायझेशनाचेर उलयत आयिल्ले आसा. त्या खातीर विशेश करून गौतम आनी नीरज हांचें हांव खूब अभिनंदन करता, तांकां कॉंग्रॅच्युलेट म्हणटा. कारण मेक इन इंडिया कन्सेप्टाचेर तांच्यांनी फ्युअल बडी हे सुरवात केलें. पयलीं हे फॉरेन कंट्रीनूय चलतालें, तांच्यांनी थारायलें की वाय नॉट इन द इंडिया. सो मेक इन इंडिया ह्या कन्सेप्टाचेर तांच्यांनी इंडियेंत सुरवात केलें आनी पुराय सगळी कडेन डिलिव्हरी ते करपाक लागलेले आसा. म्हाका दिसता तांच्या कडेन हांव जस्ट आतांच उलयतालो त्या प्रमाणे वेगवेगळ्या कंपनींचो टायअप इट इज इन वरूण बिवरेजीस, जिंदाल स्टील, कोकोकोला, एमेझॉन, DLF, इन्फोसिस, ताज, हिताची, फ्लिपकार्ट, महिंद्रा लॉजिस्टिक डिलिव्हरी अशा वेगवेगळ्या बीग कंपनीजचो टायअप तांच्या कडेन आसा. दामूक मदत लागतली ती गोंयांतल्या सगळ्या पेट्रोल पंपांची. हांव ताच्या कडेन आतांच उलयतालो की इनिशियली तांचें म्हणणें आसा पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत ताका चड पयशे इन्वेस्ट करचे पडटले, कारण ताका न्यू इन्वेस्टमेंट जर म्हणजे इट इज नॉट ओन्ली द सिंगल फ्युअल बडी, तर वेगळे म्हणजे आतां तिसवाडीत दितलो आसत जाल्यार ताका आनीक मोर इन्वेस्टमेंटूय करची पडटली, मडगांवांत दितलो जाल्यार इन्वेस्टमेंट करची पडटली. इन्वेस्टमेंटूय आसा, बट तो वेगवेगळ्या तालुक्यांनी तांकां त्या पद्दतीची टँकर्स आनी फ्युअल बडीज ह्यो थंयसर एवेलेबल करून दिवच्यो पडटल्यो. म्हणजे पर्टिक्युलरली त्या डिझल पंपा वयल्यान तो थंयच सप्लाय करपाक शकतलो, सो डॅट हितूर कॉस्टाचो फरक पडचो ना. ऑन द सेम कॉस्ट फक्त डिलिव्हरी चार्जीस कितले आहा ते तांकां पेमेंट करचे पडटले, बट ऑन द सेम कॉस्ट ओन्ली द डिलिव्हरी चार्जीस. म्हणजे पेट्रोल पंपवाल्याकूय लॉस ना किंवा घेतल्याकूय कॉन्फिडंटली तो घेवपाक शकता. ओन्ली द डिलिव्हरी चार्जीस. पयलीं जो हाडून टँकरीन जो बॅरलां भरून घालतालो तो कितले मिक्स करतालो आनी कितले कमी घालतालो हो सगळ्यांच्या समोर प्रश्नचिन्ह आसलो. त्या खातीर एक्युरेसी जी आसा ती आतां हातूंतल्यान निश्चित रित्या उरतली.
आणि म्हाका दिसता अशा पद्दतीचो हो नवीन कन्सेप्ट लॉन्च केला त्या बद्दल हांव खरोखरूच तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. ह्या डिजिटलायझेशनच्या युगात नवीन कन्सेप्ट येवप विच इज एन फास्टस्ट ग्रो जावपा खातीर म्हणजे आमी म्हणटा की जाता तितके बेगीन फास्टस्ट फुडें वचपा खातीर हो कन्सेप्ट खूब उपयोगी ठरतलो. त्या खातीर हांव ह्या परत एकदां म्हणजे फ्युएल बडी हाज्या फ्रँचायझी घेतल्या बद्दल दामू नायक आनी फ्युएल बडीचे CEO आनी MD ह्या दोगांचें अभिनंदन करता. हांगासर आयिल्ले सगळे पेट्रोल पंप ओनर सपोर्ट करतलेच बट आमकां सगळ्यांनी दामून म्हटलां की सगळ्यांचो आशिर्वाद आसचो. इट इज आशिर्वाद इन शॉर्ट बिझनेस लिंक करून दिवपाक आसचो. आमी सगळ्यांनी जर आमी जशें म्हणटा की उतर घातलें जाल्यार ताका नवीन बिझनेस मेळूं शकता. आमी समोर बसतले वी आर डिलींग वीथ सो मेनी बिझनेसीस वेगवेगळ्या बिझनेसीसान आमी डील करता. विशेश करून कदंबा आमची कदंबा कॉर्पोरेशन्स परत शिपयार्ड्स अश्यो वेगवेगळ्यो निश्चित रित्या हांव ताका सुयश चिंतिता. ताका गोंयांत बरो बिझनेस मेळटलो हेजी हांव आशा व्यक्त करता. आनी अशाच पद्दतीत गोंयांत नवीन नवीन टॅक्नॉलॉजींतले डिजिटल युगांतले नवीन लॉन्चीस जे प्रायवेट सॅक्टरांतल्यान येवपाची गरज आसा जेणे करून आमी फास्टस्ट ग्रो जावपा खातीर आमकां बिझनेस ग्रो जावपा खातीर इंडस्ट्री ग्रो जावपा खातीर हाजी आमकां खूब मदत जातली. इतकेंच सांगता हांव दोगांयचें परत एकदां अभिनंदन करता. देव बरें करूं. Dev Bore Kurun sir for your very kind words. And I now request the management of Fuel Buddy